गोय पयलींच रिणान बुडला, पूण सरकार येवजणेचे पैसे दिवचे सोडून मंत्रालयात मंत्र्याच्या कॅबिनाक गिरेस्त करपांचेर भर दिता। ही कॅबिना अजून मेरेन बरी आसात, तांची दुरुस्ती करपाची कसलीच गरज ना। ते बदला सरकारान हे पैसे लोकां खातीर वापरचे आनी जे येवजणेचे पैसे फाटले 3 म्हयने आडकून पडल्यात ते जनतेच्या बोल्सांत घालचे, अशें काँग्रेसीचो फुडारी संजय बर्डेन मागला। गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा आमचे मुख्यमंत्री जे हांगा सेक्रेटरीएट परवरी जे त्याचं मंत्रालयाचे त्यांनी नवें बांधलेले आणि परत रिन्यू करपाक त्यांनी कॅबिनेट जे आसा न्ही तेजे बसतात ते कॅबिना जी आहा न्ही ती त्यांनी बसपाक रिन्यू करपाक आणि कोट्यांनी खर्च करपाचो आज प्रयत्न चाललेलो आसा आणि काम चालू आहा तेजे। तेका लागून हांवें कितें केलां, अ लॉ एबिडिंग सिटीजन ऑफ दीस कंट्री आय हियर बाय कॉंग्रेच्युलेट आवर चीफ मिनिस्टर ऑफ for the renovation of the Goa Secretariat complex and remaining it as a मंत्रालया। कितें म्हणपाचें कारण कितें अशें की गव्हर्नमेंट ऑफ गोवाचे जे पयशे जे मोडटा न्ही हे पयलींच गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा रिणान आसा। रीण काडून सण साजरे करणारो हो सरकार जो आसा आयज वेरियस स्किमीच्या अंडर गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा आमच्या गोंयच्या लोकांक मरे खूब पयशे दिवपाचे स्किमीच्या अंडर ते आज पासून स्किमी हेजे पावना। आमची महिला जी आसात जेवण जी तयार करतात तांकां म्हयन्याक जे पयशे जे कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस जे आहा ते टायम टू टायम हेजे पयशे मेळना। जे स्किमीच्या अंडर डीडीच्या स्किमीच्या अंडर आनी खंयचे स्किमीच्या अंडर जे 3 म्हयन्यांनी पयशे घालतात ते 3 म्हयन्यांनी पयशे मेळना, 2 म्हयने एकाच म्हयन्याचे पयशे घालतात आनी 3 म्हयने सांगतात आनी ते लोकांक बाबडे जाणट्यांक फटयतात। ते जर तूं तांकां पयशे जर टायम टू टायम दिना आनी आमकां गोंयच्या लोकांक तूं सांगता टीव्हीचे दिसा आमी आयकलां की आपूण फ्लॅटाक लागून 2.5 कोटी दिता कोणाक गव्हर्नमेंटाचे प्रायम मिनिस्टर स्किमीचे हितून कोणाकूच हे मरे पयशे मेळना, वयता तरी पयशे खंय। पूण आमी जे कोविडान जे त्रास काडलेले आसा आनी गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा आमचे खंयचेच जनतेक मरे पयशे दिना। प्रमोद सावंत हांगा नेटान जी भाशणां दिता आनी सांगता आपूण हांगा मंत्रालय सारकें करता, तुका कोणी सांगलेलें, खंयच्या एमएलएन सांगलेलें, खंयच्या एमएलएन बाबा असेंब्लीन हेजेर डिस्कशन जालां मंत्रालय जे मोडलेलें आसा किंवा ताका खुर्च्यो ज्यो आसा भितरसून ताका भिकूण जावतात काय भिकूण भितर घुसलेले आसा म्हणून आपूण फर्निचर चेंज बी करता अशें कितें सांगलेलें काम गोंयचे मुख्यमंत्री प्रश्न करता। आयज पासून खंयचेच सिटीजन ऑफ गोवा एका कोणाक कॉन्फिडन्स घेनासतना अफाट जो खर्च करता पयशे दिसा ओथ सेरेमनी हेंच्यांनी कोट्यांनी पयशे खर्च केलो। डिफरंट जाग्यारसून हे पयशे डिफरंट गाडयो हाडटा, डिफरंट फर्निचर हाडटा। आयज पळोवंक गेले जाल्यार हे आयज तेंचे गव्हर्नमेंटान जे मिनिस्टर जे बसतात तेंचे कॅबिन वायट जाल्लेले आहा। अरे कितले बरे आसले, कितले फर्निचर बरे आसले, ते मोडून तो दुसरे करपाचें कारण कितें? आतां तुमी लेटर कितें केला? हेच की एज अ लॉ एबिडिंग सिटीजन ऑफ दीस कंट्री आय डिमांड कितें केला की रिनोवेशन रियली वॉज नेसेसरी काय विचारला हांवें ताका, खरोखरच गरज आसली हो प्रश्न ताका विचारलो। गरज नासतना जर तुजें मोडटा हे तुज्या घरा कडेन तुजे पयशांनी मोडू शकता, पूण पब्लिकाचे पयशे जेन्ना मोडटा न्ही अननेसेसरी ताका प्रश्न विचारपाकूच जाय।